विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। गोंय विधानसभेत मोपा पीडीएस संदर्भात जे बिल पास जालां ताका विरोध उक्तावपाक पेडणे काँग्रेस ब्लॉकान पत्रकार परिशद घेतिल्ली। ह्या वेळार उमेश तळवणेकर, सुभाष केरकर, ॲडव्होकेट मुरारी परब आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जेन्ना पीडीए जाले तेन्ना जो आमचो स्थानीक आमदार आसा बाबू आजगांवकर आनी जो मंत्री आसा त्या मंत्रिमंडळात त्यांनी खरो म्हटल्यार ह्या पीडीए बद्दल ह्या लोकांक स्पश्टीकरण दिवपाची गरज। जेन्ना तुमी पीडीए जेन्ना हाडटात ही पीडीए आयज आमकां जो एअरपोर्ट आसा मोपा एअरपोर्ट आसा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा तो आमकां जावो आमकां तेचो विरोध ना। जेन्ना पीडीए हाडच्या पयलीं मोपा एअरपोर्टाची तुमी एरिया एक्वायर केली, मोपा एअरपोर्टाचे टेंडर दिले, एअरपोर्टाक हेचो कांयच हे ना, हेचो कांय इफेक्ट जावंक ना पीडीएचो। तो जो प्रोसिजर आसा तो सगळो जाल्लो आसा आनी आतां जेन्ना एअरपोर्टाचो सगळो प्रोसिजर जालो, टेंडर जालें, सगळें जालें आनी तुमी पीडीए हाडटा हेचो उद्देश तुमी सांगूंक ना। तर हो जो उद्देश आहा सरकाराचो हे पीडीए हाडपाक, जी सरावंडींग एरिया आहा जी मोपा एअरपोर्टाची जी विमानतळाची एरिया आहा तेच्या पेक्षा भायर जी एरिया आहा त्या एरियेन प्रायवेट बिल्डरांक किंवा प्रायवेट कंपन्यांक थंय कन्स्ट्रक्शन करपाक, बिल्डिंगो बांदपाक, तेंच्या फायद्या खातीर तांकां वाव दिवपाक ही पीडीए हाडलेली आसा। आनी दुसरें म्हाका दिसता की जे कॅसिनो सरकारचे हांगा हाडपाचो एक उद्देश आहा आनी त्यो कॅसिनो हाडपाक लागूनय ही पीडीए जाय आनी ह्या उद्देशाक लागून हाडलेलो आसा। एअरपोर्टाक आनी पीडीए घेयना, भायली जी सरावंडींग एरिया आहा तो फायदो करून घेवपा खातीर कांय प्रायवेट लोकांक, प्रायवेट मनशांक फायदो करून घेवपा खातीर ही पीडीए हाडलेली आहा। म्हाका दिसता पयलीं बाबू आजगांवकर बरें डिसिजनां घेतालो, कित्याक कसलेंय जर डिसिजन आहा जाल्यार तो लोकां पर्यंत ते लोकांक पावयतालो आनी आज तो जी लोकांची आज लोकांक थंयच सायडीक सवरले आनी तो स्वता डिसिजनां घेता। हे आज तेणी म्हाका दिसता ह्या पंचायतीन तेणी विरोध करूंक जायना आसलो, भायर उडोवंक जायना, त्या पंचा फाटल्यान सगळ्या म्हणजे जवळ जवळ पंचायतीन एक राउंड मारून येयल्लो आसा आनी त्या राउंड मारल्या नंतर म्हाका अशें लक्षात येयला की पीडीए म्हणजे प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी हो साधारण जो पीडीएचो विशय आसा हो लोकांच्या अजिबात लक्षात ना। लोकांक आयज हांगा पेडण्यान पीडीए म्हणटा ते कितें ते खबर ना। थोड्या जाणांक आसतली खबर पूण चडशा लोकांक ही पीडीए कितें ती खबर ना। सभेत पीडीए संदर्भात जे विधेयक सरकारान पास केला ताचो आम्ही पेडणे ब्लॉक कमिटी प्रायोरिटीन निषेध करता आणि मुख्यमंत्र्याचोय निषेध करता। ताणी ताबडतोब आपल्या मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामा दिवचो।